पयलीं बी सांगलेलें पळय न्हू, आतां हांवें ताका तेंच सांगलां. आमी तेजी मिटींग जाल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट आमी थंयचो बंदारा बांदिना हें आमी तांकां पयले मिटिंगेन सांगिल्लें. आतां ताका फक्त सांगलां हांवें की तो कॅन्सल करता, हांव फायलीचेर रिमार्क मारता आनी क्लोज करता. एज्युकेशन फाटी की सीएमान लास्ट सांगलें की जी बंदाऱ्याची जी फायल आसा तेजेर आपूण रिमार्क मारता की ती स्क्रॅप म्हणून, आनी ती 1-2 दिसां भितर आमकां तेजी हें मेळटलें. जेन्ना आमी ITI घालतले तेन्ना आमी तेजी डिटेल मेळटलें. हय, आयच्यान आमी हें केलां की जो आमचो 49 डेज आशिल्ले जो प्रोटेस्ट चलतालो तो आमी सीएमान आमी रिक्वेस्ट केली आनी आमी सीएमाले जें आसा जे उतरां मान दिवन आमी तो स्ट्रायक आनी कॉल ऑफ केले कडेन आसा की आमची जितली डिमांड आशिल्ले पयलीं म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट टोटली स्क्रॅप जावपा आशिल्लो. दुसरें आशिल्लें आमची डिमांड की जे 2 खड्डीचे WID इलिगल मारलेले पिट्स, एक हितून उदक भरले कडेन आसा, ते दोनूय पुरोवपाचे होय डिमांड घातलो, तोय तेणी एक्सेप्ट केला. तिसरो जे WIDन जी अंदाजून ती रस्त्यार केल्ली जो आमगे मेन रोड आशिल्लो 4.5 कोटीचो आमगेलो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आमगेलो तेका लागून उरलेलो हॉटमिक्स जावपाचो. सो तोय तो हॉटमिक्स आमकां करून दितलो, ती आमी क्लियर केले कडेन आसा. आनी चवथे केसीचे जे आमचे 4 जाणांचे लागलेल्यो केसी तेजी तो फाटल्यान घेतलो अशें तेणें हें दिले कडेन आश्वासन दिले कडेन आसा. सो ही 4 आमचे मेन डिमांड आशिल्ले ते ऑलमोस्ट फुलफील जाले कडेन आसा. आनी तेका लागून हांव सरकाराक आमचे थँक्यू म्हणटा, कित्याक खूब त्रास काडले आमगे जी महिला आशिल्ली, जाणटी आशिल्ली, नेणटी आशिल्ली, रात दीस थंय बसताली, तितले आमी त्रास आमी हांच्यान पळोवपा जायनाशिल्ले. पूण आयज एक खरें अशें दिसलें की हो बंदार म्हणटा एक नरकासूर आशिल्लो तो आमगे मिराबाग गांवां लागलेलो, तेजो आयज कंप्लीट आमी वध केलो जोडून व्हरून. आयज आमी तुमकां जाल्यार रिक्वेस्ट करता, आमी थंय आमचे जे प्रोटेस्ट सायट आसा थंय वयतले आनी तेजें आमचे थंय सेलिब्रेशन करतले हें आमी ठरयले कडेन आसा. फर्स्ट क्रेडीट वयता जाल्यार हे सगळे तुमकां हे जी मिडिया आसा तांकां हे 50% क्रेडीट हे मिडियाक वयता. हांव तुमचे सगळ्यांचे हे मिडिया जे आसा जे प्रिंट मिडिया जावं सोशल मिडियाचेर जे मिडिया आसा तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी अशेंच हे गोंयकाराचे इश्यू हायलायट करीत रावात, गोंयकारांक न्याय दीत रावात आनी अशीच तुमची जी ही जो 4th पिलर आमी डेमोक्रेसीचो म्हणटा हो आनी स्ट्रॉंग करीत रावात. आनी आयज आमी जो 50% जो उरलेलो जो आसा तो ह्या सगळ्या लोकांचो जे गोंयभरचे जे लोक ह्या प्रोटेस्टाक आमकां सपोर्ट केलो, खंयच्यान येवन आमकां हांगा सपोर्ट केलो, तेंचो सगळे एक्टिविस्ट जावं सगळे जे जावं पॉलिटिकल पार्ट्यो जावं खंयचे सगळे जे लोक आमी कोणाचे हें घेयना पूण सगळ्यांनी आमकां इक्वली सपोर्ट केला. तेंचो सगळ्यांचो हो आयज ही विक्ट्री आसा, ही आख्ख्या गोंयभरची विक्ट्री आसा. सो ही कोणाची इंडिविज्युअल विक्ट्री ना, ही सगळ्या गोंयभर लोकांची सगळ्यांची एकवटान जेन्ना आनी आयज आमी एक मेसेज दिल्ली आसा, जेन्ना गोंय आनी गोंयचो लोक एक जाता तेन्ना आमी कितेंय करपाक शकता. आमकां आयज बरें दिसलें यमान आतां लोकांक सांगलां की आपूण तुमचें कितें आसा तें फुलफील करतलो म्हणून, आनी बरें दिसलें. आनी हे लोकांचे जो इतले दीस जो लढत दिताले हे लोक सणां परब्यो सगळे जे ते रस्त्यार बसून माटवान ते कडकडीत वतान जे तापून ह्या लोकांनी त्रास काडल्या बाबडे ते लोकांक आयज खंय तरी शांती मेळ्ळी आसा. 49 दीस आज कंप्लीट जाता आनी मुख्यमंत्र्यान जे काल म्हाका उतर दिलें तें आयज मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेतलेलो आसा आनी खरेंच बरें दिसता. हांव थँक्स म्हणटा मुख्यमंत्र्याचे, त्याच बरोबर मिराबाग गांवच्या खास करून महिला वर्ग जो संघर्श आनी जी तळमळ ती पळोवंक मेळ्ळी. खरेंच सगळ्या महिलांक हांव सॅल्यूट करता. पत्रकारांक तुमकांय हांव तुमचें अभिनंदन करता, कित्याक 49 दीस तुमी ह्या आंदोलना बरोबर रावले आनी आयज सीएमान जो निर्णय घेतला WID डिपार्टमेंटाक, WID मिनिस्टराक, ते चीफ इंजिनियर WIDचे तांकां ही फायल येतली आनी तेजेर रिमार्क जातलो आनी हे बंदारो प्रोजेक्ट कॅन्सलेशन जातलो. त्याच बरोबर जॅकवेल पंप हावस, त्या बरोबर रोड जो आसा दुलबानगर टू कस्टिमोल टू मिराबाग होय ह्या 15 दिसांक ऑटोमिक्स चालू जातले. बरी गजाल आसा. सगळ्यांक थँक्स म्हणटा हाचो निर्णय आतां म्हाका इतलेंच सांगोनशें दिसता, सीएमान आमकां आज मडगांवांक आपयले आनी आपलो निर्णय तेणें पक्क करून सांगलो बंदारा स्क्रॅप लेटर आमकां मेळटली म्हणून. हेज्या व्हड आमकां काय कितें जाय आनी म्हाका खरें उमेद जाली तेजें आयकून. आनी तें आमकां 2-3 दिसां मेळटले हेजे आमी विश्वास दवरून रावपाचें. आनी तो आमकां शिवर दितलो हें कन्फर्म जाल्ले कडेन आसा.
तें डिसिजन गेल तें एट लास्ट 50 दीस जाल्यार 50 दीस गेले एजिटेशनाक. वालोर आसलोलो माच अर्लियर सांगलो जाल्यार बट नेवर द लेस की आयज तेणें सगळें सोबे माजार म्हळें की आपण हो स्क्रॅप करून उडयत म्हूण. सो हांव हिंगा थँक्यू म्हणून असो दितां एट दी एंड ऑफ द डे दॅट ही डीड हियर कित प्रेयर्स मांडून घेयल्ले ते तेणें आयकिल्ले म्हणून. बट एट द सेम टायम वालोर म्हणटा चिंबेलकारांक आनीक मिराबागच्या लोकांक मोव करून महिला ज्यो बायलो नारी शक्ती म्हणटायचो चिंबेलकाराची नारी शक्ती मिराबागाची नारी शक्ती दाखयलेली आहा. सो अशेंच करून कितें इन द नियर फ्युचर कितें हुंय रॉंग जाता लोक भायर सरता आवाज काडटा आनी एक फायट दिता एज वन. एनीथिंग इज पॉसिबल की आयज चोयल तुमी कितें जालें तुमकां लागून आयज हो भंडारा येवपाक ना. कित्याक तुम एकठांय आसलोली आनी तुम हो लढो दिलो आनी मुखार घेवन गेली. यू ऑल डीड नॉट गिव अप. सो अशें करून इन द नियर फ्युचर ऑल्सो स्टे युनायटेड आनी थँक्स टू मिडिया जावं ती सोशल मिडिया प्रिंट मिडिया तुमी सगळे मुखार सोतायचोय आनी बारीक ते बारीक मोठे इश्यू तुमी हायलायट कोताय आनी हे सरकारा मुखार पावयताय. हांव मुलमाल जाल्यार इट इज नॉट इनफ. वी नीड यॉल. Y'all being the fourth pillar, media being the fourth pillar. Without y'all, it is next to impossible. कित्याक आमगे सरकार बेरो आनी तुमकां लागून ते कान उदके जाताय. थँक्यू. सगळ्यांनी उलयल्ले आहा. हांव सगळ्याच्या वतीन सांग्यार जो प्रॉब्लम जाता आशिल्लो मिराबागान जाता आशिल्लो कुडचडे सावंड्डी आनी सांगेच्या जनतेच्या नांवान सरकाराचे आभार मानता. एटलिस्ट लेट जावं पूण 49 डेजा उपरांत तांकांय जाग आयलें तांकां दिसलें आनी हो 4 जाण लोक जे आमचे विधानसभेन पावले गोंयभर मिराबाग कितें जाता हे लोकांक कळ्ळें. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सगळे एक्टिविस्टांक देव बरें करूं म्हणटा. मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा. कारण मिडियान हो प्रत्येक दिसाक सोशल मिडियान हो इश्यू जावं प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडियान हो पावयला. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सगळे आमचे पॉलिटिशियन सोशल एक्टिविस्ट जावं ऑपोजिशन पार्टीचे लोक कांय ऑपोजिशन पार्टीचे लोक थिंगा येयल्ले जावं अमित बाब पाटकर आसतलो बा विजय सरदेसाय जाणें तांकां 4 जाणांक भितर वचपाक पास ताका जरी खबर ना पूण बा विजय सरदेसायान एक रिस्क घेतली आनी माफी सुद्दां आमकां लावन मागिल्ली आहा विधानसभेन. आमी ताजे मना काळजांतल्यान आभारी. कॅप्टन विर्यातो आसतले सगळे ऑपोजिशन लोक जे एकठांय जाले आमचे खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी सरकाराचे आभार मानता आसतना हेय विरोधी लोकांचे आभार मानपाक जाय कारण हे विरोधी लोक आमचे बरोबर ठामपणे उबे रावले आहा. तांकांय मना खातीर देव म्हणटा. पावसकर साहेबाक देव बरें करूं म्हणटा कारण तो आयज आमदार ना मंत्री ना पूण लोकां बरोबर रावलो आनी जे लोक लोकां बरोबर रावता त्या लोकांक तुमी विसरपाक जायना. हेवूय मिराबाग परत सांगपाक म्हणटा कारण ठामपणे तुमी रावता ते लोकांक याद दवरपाक जाय. झगडले उपरांत सगळे लोक येतले पूण झगडटा आसतना तुमचे बरोबर युद्धाक कोण कोण लोक आशिल्ले ते आमी याद दवरपाक जाय. तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.